नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर आयतारा वेंचणूक, विनय तेंडुलकार अध्यक्ष जाल्ल्यान जमा, बिनविरोध निवड जावपाची शक्यताय। मनशांच्या हक्का खातीर झगडपी मानव हक्क आयोगाकच दिल्ले नात फावो ते अधिकार, धड कचेरी ना, तपास करपाक स्टाफय ना, अध्यक्षान मांडली व्यथा। शिवसेनेचे मुखेली बाळासाहेब ठाकरे सोंपले। 86 वर्साचे आशिल्ले ठाकरे आयतारा दनपरा 3.5 वरांचेर शिवाजी मैदानाचेर निमणे संस्कार। हिंदू धर्माचो अभिमान बाळगात हिंदू धर्म जगाचे फुडारपण करपी धर्म, नरेंद्र महाराजांच्या कार्यावळीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचे विधान। आणि राष्ट्रीय रोप स्किपिंग सर्त कांपालार सुरू, गोंया सयत 16 राज्यांच्या टीमींचो आस्पाव, गोंय राष्ट्रीय मळार करता प्रगती म्हणटा महासंघाचो अध्यक्ष। खबर विस्तारान। आदलो रानमंत्री विनय तेंडुलकार प्रदेश भाजपाचो नवो अध्यक्ष जाल्ल्यान जमा आसा। लोकसभा खासदार श्रीपाद नाईक, आदलो आमदार दामोदर नाईक आणि सदानंद शेट तानावडे ह्या तिगांचे नाव फाटी पडला। तेंडुलकार बिनविरोध वेंचून येवपाची शक्यताय आसा। राजेंद्र आर्लेकरा उपरांत दक्षिण गोंयांतल्यान जावपी तो दुसरो अध्यक्ष थारतलो। आदलो रानमंत्री विनय तेंडुलकार भाजपाचो नवो अध्यक्ष जातलो हे आता सामके थारला। आयतारा ह्या निर्णयाचेर शिक्कामोर्तब जातले। भाजपाची तिकेट मेळूंक नासतना सुद्धा विनय तेंडुलकरान फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेन पक्षा खातीर रात दीस काम केले। त्या खातीर ताका अध्यक्ष करपाचे पक्षाच्या मुखेल फुडाऱ्यांनी थारायला अशी माहिती मेळ्ळ्या। विनयच कित्याक? गणेश गांवकार भाजपान आयल्या उपरांत तिकेटी खातीर झगडी केली नात। गणेश गांवकारा खातीर रात दीस वावुरलो। विनय मायनिंग वाठारांतलो फुडारी। मायनिंग वाठारांतल्या 6 भाजपा आमदारांचो विनयाक तेंको। विनय तेंडुलकार दक्षिण गोंयांतलो दुसरो अध्यक्ष आसतलो। या आधी वास्कोतलो राजेंद्र आर्लेकर अध्यक्ष जावन गेला। सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय, दक्षिण गोंयचो जाल्यार कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष म्हूण वेंचून आयला। रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर। मानव हक्का खातीर वावुरपी गोंय राज्य मानव हक्क आयोग सध्या स्वताच्या हक्का खातीर झगडटा। आयोग स्थापन जावन 2 वर्सां जाली, मात आयोगा कडेन सगळ्यात महत्वाची ती तपासणी समिती ना, स्वताचे अधिकृत कार्यालय ना। आयोगाचो चेअरमॅन म्हणटा, सध्या आमकां कामा शिवाय पगार मेळटा। गोंयकारांच्या मानवी हक्काची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान मानवी हक्क आयोग घडयला। हो आयोग नेमल्यार आता 2 वर्सां जायत आयल्यात। गोंय सरकारान ह्या आयोगाची फकाणाच चलयल्या अशें म्हणूं येता। गोंय मानवी हक्क आयोगाचो चेअरमॅन न्यायमूर्ती प्रफुल्ल कुमार मिश्रा कितें म्हणटात ते आयकुया। According to me, to send a senior citizen to Goa itself is a violation of human rights. And to send him to Goa along with his wife, according to me, is a greater violation of human rights. But the greatest violation of human rights is to make him the chairman of the Human Rights Commission. I tell you why. Of course, our meeting is for something else, but I must say this. I have been here for last 18 months. Till now, we don't have any official premise where we can work. ह्या आयोगाक सुवात ना ती नाच, चौकशी करपी पंगडूय अजून नेमूंक ना। Of course, the minimum requirement which is required, I mean, giving an investigating team or other infrastructure which is not there. Fortunately or unfortunately, one can say, yes, we get our salary, we have 3 cars and 3 drivers. And some people may think, what else you require?
But if somebody would apply that principle that no work, no pay, if that principle is applied, possibly all the salary which you have received for 18 months would be recovered from us. गोय मानवी आयोगाचे काम EDC हाऊसांतल्यान चल्ला अशें गोय सरकार म्हणटा. मात ह्या आयोगाची कागाळ सरकार आयकना जाल्यार आयोग लोकांच्यो कागाळी कश्यो सोडयतलो. रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर. शिवसेनाचे मुखेली बाळासाहेब ठाकरे यांचे शेनवारा दनपरा निधन जाले. ते 86 वर्सांचे असले. दनपरा 3.5 वरांचेर तांचे निधन जाल्ल्याचे दोतोरांनी जाहीर केले. आयतारा दनपरा 3:30 तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. मातोश्रीच्या भायर समर्थकांची व्हड गर्दी पडिल्ली. लोकांनी शांतता राखून दवरची अशी मागणी शिवसेनेच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. It is with grief and sadness that we wish to inform you all that Honorable Shri Balasaheb Thackeray breathed his last at around 3:30 p.m. today. He had gone into cardiorespiratory arrest, which we tried to revive, but we were unable to revive. We request you to please respect the family's feelings, and the privacy should be maintained. And we also request you all that please do not ask questions by which the family would feel hurt further, as they are already grieving. मातोश्रीच्या बाहेर जे शिवसैनिक, शिवसेना प्रमुखांचे चाहते ज्या भक्तिभावाने इथे उपस्थित आहेत, एका श्रद्धेने उपस्थित आहेत, त्यांना मी शिवसेनेतर्फे आणि ठाकरे कुटुंबियातर्फे एकच आवाहन विनंती करतो की त्यांनी अत्यंत संयमाने आणि शांततेने इथे राहावं आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांवर आहे. माननीय शिवसेना प्रमुखांनी त्यांचं संपूर्ण जीवन हे शिस्त आणि संयम यासाठी वाहिलेलं होतं. त्याच्यामुळे सर्व शिवसैनिकांना आता शिवसेना प्रमुखांच्या विचारांना पुढे जावं. आता घेऊया एक विसव.